संतोषाच्या उमाळ्यानी भरून काळजा आमची तुझे ते उबारून तुका हसून तुका बरून कायतां एका ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका गनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका गनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा. मिसाची ते सवाई परी आसात. सोव्या जल्म दिसा संदर्भी नेल सॅमसन डिसोजा, 10व्या जल्म दिसा संदर्भी विएन्ना प्रेमल लोबो, जूडिथ फर्नांडिसाच्या जल्म संदर्भी मेरी डिसोजा, ॲशन मोंतेरो यांच्या जल्म संदर्भी अनिता मोंतेरो, 5व्या लग्न वार्षिक संदर्भी क्लेवन आणि प्रिवीना डिसोजा, 50व्या लग्न वार्षिक संदर्भी जुलिया लेतिशिया कुटिनो आणि निलांजना बासु, अर्गामिसा फ्रीडा डिकुन्ना, शांती गोवियस, रोशक रिशल आणि कुटुंब, जोसेफ मेरीच्या प्रत्येकिऱ्यापासून फेडरिक डिकुन्ना यांच्या प्रत्येकिऱ्यापासून फ्रीडा डिकुन्ना, सेल्वा यांच्या बऱ्या भलायके खातीर फ्रीडा डिकुन्ना, अलेक्स फेलिक्स डिसोजा, ॲग्नेस फेलिक्स डिसोजा यांच्या प्रत्येकिऱ्यापासून कार्मिन डिसोजा आत्म्याक रिचर्ड डिसोजा, कॅल्विन डिसिल्वा आणि कुटुंबान सरल्या सर संध्यापासून सिरिल डिसोजा आणि कुटुंबान सरल्या संध्यापासून क्लिफर्ड डिमेल्लो, रोमेल कोलासो यांच्या आत्म्याक फेलिसिटो कोलासो आणि कुटुंब, सिल्वेस्टर पॉल अँड जस्टिन इल्डा डिसोजा यांच्या आत्म्याक डेन्झल डिसोजा आणि कुटुंब, जॉन मॅक्सिम लोबो यांच्या आत्म्याक मेलरॉय लोबो, मायकल लेविस यांच्या आत्म्याक पियुस जॉर्ज वेगस, जोकिम मोंतेरो यांच्या आत्म्याक लुसी मोंतेरो आणि कुटुंब, जोकिम डिसोजा यांच्या आत्म्याक झीटा डिसोजा आणि कुटुंब, JS डिसोजा यांच्या कुटुंबान सरल्या सर संध्यापासून सिसिलिया डिसोजा, निकोलस रेस्किना यांच्या आत्म्याक निलेश रेस्किना, मार्सेलिन रॉड्रिगस यांच्या आत्म्याक निलेश रेस्किना, निकोलस रेस्किनाच्या आत्म्याक नेइलेट रेस्किना, मार्सेलिन रॉड्रिगस यांच्या आत्म्याक नीलेट रेस्किना, पाऊल S अल्मेडा यांच्या आत्म्याक डायना अल्मेडा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोड तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, हर एक क्रिस्तांव जेजू ख्रिस्ताक साक्ष. आमी आमच्या चालत्या जिवितांत कशें हेराक देख जावन तशेंच भावार्थी जिवितांत मेल पंक्त जायचे म्हणून सांत पावलो आयच्या वाचपा मुखांतर आमकां शिकोवन दिता. जेजू आपल्या जिविता मुखांतर आमकां बरी देख दिल्या. आमी ताच्या मावल्यांनी चलोवन तशेंच हेरांक देखी बरी जावचें जिवीत जियोवन जेजू क्रिस्ताचे खरे फाटलावदार जावंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान मागून घेवया. म्हज्या मोगाळिस्तानो, आमचें सालतें जिवीत ह्या क्रिस्ती जिवीत जियेत आसतना हेरांक मेलफंत ह्या हेरांक साक्ष जावन जियेनातल्या खातीर सोम्यालागचें बक्षाने मागया आनी फावो ते परी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया. सांगात आमी मागया. हांव पत्की सर प्रदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सरून वायटांतून आनी बरें सडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां संकार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्वदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
काक्लूत कर सोमिया काक्लूत कर क्रिस्ता काक्लूत कर क्रिस्ता काक्लूत सोमिया काक्लूत कर सोमिया काक्लूत कर प्रार्थुया सर पदवीदार देवा जेजून नेमलेल्या तीर कडपाचेर तुजी पवित्र सभा तुवें स्थापल्याय एम कोंडाच्या पदवेक तिचे जैत व्हरूंक तूं केदींच दिनाय तर भाग्यवंत लिओन श्रेष्ठ गवळ्याच्या विनवणेन तिका तूं तुज्या सतांत घट सांबाळ आनी संवसारांतल्या अडकळी मध्ये तुजी शांती तिका निरंतरी भोगून दी आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुज्या सवय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटा जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन सांव पावलून तिताक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भोवमोगाच्या भावा पूण तूं खरे शिकवणेक कितें ताळ पडटा तें मात्र शिकय जाणटे दादले संयमी गनादीक आनी शाणे तशेंच भावार्थांत मोगान आनी सोंसणिकायेंत तिरसानेचे जायचे म्हूण बुध सांग तेच परी जाणट्यो स्त्रियो धर्मिकांक सहजल्या साल सामकणेच्यो जायजय पेल्याचो मान काडटल्यो कबराळ्यो वा पियोवण्याक लबदल्यो जायनये बगार आपले बरे देखीन तरणाट्या बायल्यांक ती मेलफंक्त जावं अशें तरणाट्या बायलांनी आपल्या दादल्याचो आनी भुरग्यांचो मोग करिशें आनी तशेंच ती मनसुगेची निश्कळ गरदार सांबाळटली आनी दादल्याक कालती जायची तांकां शिकोवंक हाचे वरवीं देवाचे सुरवातेक बिलकूल अपमान जावचो ना युवकांक सर्व संगतींनी हळतमीत सांबाळूंक तूं उमेद दी बरें करच्यांक सगळ्या वाटांनी तूंच तांकां एक मेलफंक्त जा सुखी रहीत शिकोवन विवरांत गन आनी नाजूक वा आक्षेप नातल्लीं उतरां तुवें वापरल्यान खंयच्याच विरोध्याक आमचे विशांत वायट उलोवंक वा कोडी काडूंक इडे मेळना अशें तांचें विरोधपण तांचेच लजेक कारण जातलें सगळ्या मनशा कुळाक थारान हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन नितीन आनी भक्तीन जियोवंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बागी बरोशान वाट पळोवन रावोंक ती कृपा आमकां शिकयता आपणाकच ताणें आमचे पासून बलिदान कसो भेटोवन दिलो सर्व खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेतात आसली एक परसा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावा आनी बरें आदारा तेन्ना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलोय सर्वेस्परा सोबें आसून सगळो तुजो संतोश तेन्ना तोच तुज्या काळजाचे अत्रेक बागयतलो नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा बऱ्या मनशाच्या जिवनाचो सर्वेस्पराक हुस्को आसा आनी गांव तसोच शाश्वीत जायज जावं पावतलो सात्वीक मनशाची पावलां सर्वेस्पर राखता आनी मोगान ताचे वाटे वयलो सगळ्यो आडकळी काडून उडयता नितीवंताची चळवळ सर्वेस्पराच्या हातांत आसा वायटाक पाट कर आनी बरें आदार तेदवा देशांत शाश्वीत निवास तुका मेळटलो नितीवंत जाल्यार गांव आपणाचे दायज करतलीं आनी तांतूं ससनाक जियेतलीं
नितीवंताची चळवळ सर्वेश्वराच्या हातांत आसा. जय सर्वेस्पोरा, जय सर्वेस्पोरा, जय 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 जय. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा म्हणटा सोमी. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. जय सर्वेस्पोरा, जय सर्वेस्पोरा, जय 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 जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सुवास आसूं. सांलोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तो वळ जेजू धर्मदूता लागीं म्हणालो, तुमच्या मदल्या एकल्यान जोत आंबडूंक वा बोकऱ्यांक सोरोंक म्हूण एक साकर दवरलो म्हूण चिंतया. तो कामातोन पाटी येतस वेगी वोस आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगितवे. तशें म्हणच्या बदलाक वोस म्हजें जेवण तयार कर, पेंकडाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हूण तो म्हणटा न्हय. आपणे फरमायिल्लें केल्ले खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार बावडटा. तशेंच तुमकां फरमायिल्लें सकट करन जातस तुमी म्हणजय. कितें म्हळ्यार आमी साकोर आमी करजय आसलें तें मात्र आमी केलां. देवाचें उतर हें. वाक्याने तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तेय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी हांव पिडेस्ताची भेट करनासलो आनी ह्या संदर्भी आनी पोर एक दीस एक दोतोन शिकोवची एक टिचरीन सांगली उतरां म्हज्या मोतीन पडटा आसतना आनी आमच्या क्रिस्ती परजेची जिवीत म्हज्या मुखार येता आसतना एक व्हडाद एक चिंतप म्हज्या मोतींत येते आसा. त्या टिचरीन सांगली उतर हे परी आसा, जर हांवें म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या सांगाता सारके रितीन दवरून नातल्यार म्हजीं भुरगीं म्हज्या सांगाता केदींच आसती नात. पूण आज म्हज्या भुरग्यांक हांवें म्हज्या सांगाता आनी देवाच्या नियमा विशयांत सारके रितीन तांकां दवरलां. तीं सारक्या रितीन म्हज्या सांगाता आसात. मागण्याकी आसात, जेवणाकी आसात आनी कितें तांणी करचें तांकां सारकें कळीत आसा. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, म्हज्या मोतीन आयिल्लें चिंतप कालें की म्हळ्यार आमकां क्रिस्तांवांक परत एक पोटी आमी पवित्रस्थान दिवन क्रिस्ताची वळख करची परिस्थिती आतां आमच्या मुखार आसा. आमच्या क्रिस्तांवाची जिणी पळयत आसतना, तांचे थंय आसता तो आळशी मानोभाव पळयत आसतना, तांचे थंय आसता ती निरोत्साह पळयत आसतना, वी नीड टू रिबॅप्टायज द क्रिश्चन्स. परत एक पोटी क्रिस्तांवांक आमी बाप्तिस्म दिवन ती सारकी तारबेती दिवन क्रिस्ता थंय फाटी हाडची गरज आसा. आनी तेंच आयचें पयलें वाचप वाचता आसतना म्हाका मेळ्ळो तो संदेश जावन आसा, नियाळ जावन आसा. आयचें पयलें वाचप सान पावलोन तिताक बरयल्या पत्रांतलें विसलें जावन आसा. आमकां सान पावलो विशयान कळीत आसा. ओ सान तीत कोण? म्हज्या मोगाळ इश्टानो, सान तीत एक ग्रेस्त तरणाटो सान पावलोचो पाटलावदार. तो अंत्योकाच्या क्रिस्तांव पंगडाक सरवलेलो या भरती जाल्लो व्यक्ती. सान पावलो ताका म्हज्या मोगाचो पूत म्हणून आपयता. सान पावलो ताका म्हज्या मोगाचो पूत म्हणून आपयता. आनी सान पावलोच्या तिसऱ्या आनी दुसऱ्या मिसांव पळयना वेळार ताका दिल्लें तें मिसांवाचें काम सारके रितीन केल्ल्या खातीर सान पावलो ताचे तें भोव खुशेन आसा. आनी आज सान पावलो ताका प्रत्येक रितीन क्रेतांतल्या पोविसावेची जबाबदारी दिता. आनी थंय क्रिस्ती जिवीत थंयच्या लोकांनी कशें जियेचें म्हणलें ताका
बरोवच्या मुखान तो कळीत करता हे आमच्या मोतींत आसूं दी. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, परत एक फावटी हांव तुमकां तें तुमच्या मोती काडटा. आज क्रिस्तांवांक परत पविस्तान दिवन सारकी तरबेती दिवन क्रिस्ताची वळख करची गरज आयची परिस्थिती आमच्या मुखार हाडून आयल्या. सांतिताचें पत्र एक गौळीक पत्र जावन आसा. इट्स अ पॅस्ट्रल लेटर. गौळीक पत्र जावन आसा. आतां गवळी म्हळ्यार कोण? एक बरो गवळी म्हळ्यार कोण? कोण आपणाच्या शेळयांक सारक्या रितीन मार्गदर्शन दिवन आपणाच्या हिंडांत मोगान दवरता तस्सो जावन आसा. त्या पासून ह्या पत्राचें बरयली ती उतरां जावन आसात. आपणाच्या हिंडांक सांगातान सारकी जागोवन दिवन जेजू क्रिस्ताची वळख दिवची जावन आसात. आयच्या वचपाचें पयलें उतर तुमी पळया गी. तूं खरे शिकोवणेक कितें ताळ पडटा तें मात्र शिकय. खरे शिकोवणेक कितें ताळ पडटा तें मात्र शिकय. कित्याक सांग पावलो तिता कशें सांगता. कित्याक म्हळ्यार क्रेतांतल्या लोकांक आनी आयच्या पळय सभेंत असले समस्या आसात. कसले समस्या जावन आसात? बेजबाबदारेचे जायते मनीस तुमचे मदें आसात. पावलो तिताक म्हणटा तुमचे मदें जायते जण बेजबाबदारेचे मनीस आसात आनी पोकळ उतरांनी हेरांक बोलयतात आनी पवित्र सभेचे ह्या कुटुंबाचे ते तांचे ते आसले तो मनोभाव पाड करते आसात, उसांबळ करते आसात. तर तुवें सारकी शिकोवण दिवंक आसा. कोणाक? धाकट्या भुरग्यांक न्हय, युवा जनांक न्हय, मागीर मालगड्यांक, जाणट्यांक. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, जसो रूख तसो ताचें फळ. कशें रूख आसा ताचें ताचें फळ. कसो राजा ताची ताची प्रजा. कसो राय आसा तशें ताची प्रजा. आमी जायते फावटी आमच्या घरच्या भुरग्यांक ह्या युवा जनांक आमी बोट दाखोवन सांगता, पूण आमी जायते फावटी आमच्या घराच्या कुटुंबांत आसच्या समाजांत आसच्या जायत्या आमच्या धाकटुल्या भुरग्यांक बरोबर युवा जनांक आमी मेल फंक्त जावना. ताकाच तीत सांगता आज तुमी ती क्रिस्ती जिणी जियेत आसतना हेरांक मेल फंक्त जावंक आसा. आज आमचे ते जायते हे साक्ष दिवची जिवीत, द विटनेस व्हॅल्यू इज व्हेरी मच डिक्लायनिंग. आमच्या समाजांत जियेत आसतना, आमच्या कुटुंबांत जियेत आसतना हे साक्ष कुटुंबांत आमी आमच्या धाकटुल्या भुरग्यांक ह्या युवा जनांक साक्ष दिवचें मस्तू उणें आसा. त्या पासून सांपावलो सांगता, तुमी कुटुंबांत जियेत आसतना, तुमी समाजांत जियेत आसतना, तुमी त्या इगर्ज मातेंत जियेत आसतना एक साक्ष जावन जिवंक जाय. जसो रूख तशें फळ. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, आमचें सगळें क्रिस्ती जिवीत देव आपणाची सोडवण्याची ती मांडावळ, ती सोडवण्याची रूस जेजू क्रिस्ताच्या दोन येण्या मुखांत आमकां दिता. होप अँड एक्सपेक्टेशन, बरवोस आनी निरीक्षा. आमचें सगळें जिवीत जेजूच्या पयल्या येण्यांत आनी जेजूच्या महिमेवंत येण्या हाचे मदें आसा. ताकाच आयच्या वचपांत उपेग केल्लो वर्ड जावन आसा, शब्द जावन आसा, देवाची कृपा, देवाची महिमा. गॉड्स ग्रेस, गॉड्स ग्लोरी. ह्या दोन संगते मदें आमचें जिवीत बांदलें जावन आसा. आनी हाचे मदें कितें आमकां जिवीत आमी जियेता तें आमकां सोम्यात हें करता. ताकाच देवाची कृपा म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचें जिवीत, ताचें मरण, ताचें पुनर्जिवंतपण. आनी ह्या जेजूच्या जल्मांतल्यान, जेजूच्या मिसामांतल्यान, जेजूच्या मरणांतल्यान आनी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांतल्यान
आमकां कळिनातल्या रितीन देवाची कृपा आमच्या जिवितांत आसा. ताका सांग पावलो म्हणटा तिताक बरोवन सर्व अधर्म आनी सर्व संवसारी आशातावन तुमी मेकळे जावचे खातीर ही देवाची कृपा तुमकां दिल्या. ही देवाची कृपा तुमकां दिल्या. कसले हे सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा? एका काळार आमी पिशेपणान जियेतल्या, अविधेय जाल्ल्या, आमच्यास वायट वडण्याची आनी रक्त मांसाची तरावळ कुशाल्याची गुलाम जाल्या. आमचे दीस आमी खोटेपणान आनी मोसरान सरतेल्या. हेर आमचे द्वेश करतले आनी आमी हेरांचेर द्वेशान जळतेल्या. हे जावन आसा सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा. म्हज्या मोगाळ भाव भयणो, आज हांव जावं पुरो, तुमी जावं पुरो, कितल्या मापान ह्या सर्व अधर्म आनी संवसारी आशाचे गुलाम जावंक ना? तर असल्या अधर्म आनी असल्या संवसारी आशातान आमी भायर येचे तर आमकां एक तरबेती जाय. तरबेती जाय. ताकाच हांवें म्हळें आज भरपूर रितीन परत क्रिस्तांवांक पवित्र स्थान दिवन जेजू क्रिस्ता थंय हाडची गरज आसा. ही तरबेती आमकां मेळचे. आनी कशें आमी जियोंक जाता? मितीन, नितीन आनी भक्तीन. मितीन, नितीन आनी भक्तीन. ताकाच सांग पावलो म्हणटा तिताक बरोवन तुमच्या जिवितान कितें बरें करूंक आसा तें सदांच करा. कितें तुमच्यान बरें करूंक जाता तें सदांच करूंक मुखार वचा. कोणा विशयांत फाटल्यान उलोवन तांची नांवां पाड करनाकात. कोणाय विशयांत वायट उलयनासतना, कोणाय लागीं झगडें करिनासतना सक्ट्या लागीं सादेपणान आनी बऱ्या मनान चलोवंक प्रयत्न करा. भोव कश्टांचें. सोम्या भशेन सादें जावंक, सोम्या भशेन खालतो जावंक, सोम्या भशेन बळो जावंक भोव कश्टांचें. आनी ही तरबेती आमी जोडोंक आसा. तदाळा मात्र आमी हेरांक एक मेलफंग जातल्या. तदाळा मात्र आमकां क्रिस्ताची वळख जातली. हिस्स कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. मोगाच्या नादान बरो, मोगाच्या दावान भेटो, हाडून आयल्या काणिको, घे बापा मोगांत्यो. मोगान तुवें आमकां दिल्लें, दिरवे सगळे आमचे, वांटून घेवच्या दुबळ्या मोदे, सांगलाय सोम्या आमकां तुवें. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर बलिदान देव बापाक मानता आसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे दुलो मुखामळ तुजे पवित्र सभेचेर परसळून दी आनी तुमचें जिवीत चलय. अशें आमचे गवळी तुका मानतात आसलें जावं आनी तुजो हिंड सगळ्या कडेन वाडत सुदारत वचूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पवित्र आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांगली हो तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां दय दिता. ताची शिकोवन आमची गिन्यान उजवाडायता.
ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळभरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सस्नी कराराचें हें रगत पदकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबर तसो घुट परगट या सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरंता तुझे पुरा जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सरुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवेन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मरे देवाचे माये संगाती सांजुजे ती सोपोती भगयोन धर्मदूता सान लियो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडवंदराची अज्ञा मनात धरून ताणें शिकयले आमच्या बापाचे मागणे धैर्यान आमी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकिल्ल्या भुक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया कोण्या जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू ख्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रकतेल्या आमकां तुज्या उदार काकुलती सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक सवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो तुमचे स्वास माया मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळ्या आमी सोमेस्त सुभागी सम्या तुमच्या भितर आमच्या म्हाका भोवना पूण तुजे उतराणेच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Cristo morto, coso tu atapso, visrum konak zaito, mid menas lolo, Cristo morto. Kaune tavun kursa polian mortane kelo, moga so samskartane moga namka dilo, Cristo morto. Somikitlo udar, kakultiche bandar, सर्वांदिता आधार, बोगसून सदांतया, रक्ताच्यो जरी वारयल्यो ताणे कुर्साक आमचे पासो देसरात म्हाका तो सरकार क्रिस्ताचो मोगतो. क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीद नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो. प्रार्थुया. बापा, सर्गीच्या जेवणान तूं पोसताय ते तुज्या पवित्र सभेक सदां तूं राख आनी चलय. शानिया आनी धैर्यादीक गवळ्या घाल, तुजी सेवा करूंक तिका स्वतंत्रकाय मेळो आनी आपलो भावात ती अखंड सांबाळो.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस पोरो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालो आमेन. ओसुनिया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार तुमकां समेस्तांक बागी दीस मागता सर्वेस्पर देव तुमकां तुमच्या कुटुंबाक आपणाच्या आशिर्वादाने बरोवन दी म्हूण आमचे मागणे जावन आसा. भावार्थ आमचो चडलो उजवाड आमचो फांको दैरान आमी बरो परगट्या क्रिस्ता शांती पासत वावरून नीती पासत झुजून संत सगळ्यां हाडून जावया साक्ष मोगा. जेजू तूं आमचो आदार मोगा तूं आमकां सांबाळ कृपेसर आमी आसो जियेशे कर सदांकाळ. जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ कृपेसर आमी आसो जियेशे कर सदांकाळ. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरे आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान गुरसाची करवेनेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.